नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका सातोस्कार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। देशाबरोबर गोंयातय कोविड लसीकरण सुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केले वाशीन लॉन्च। गोंयात 7 हॉस्पिटलांनी 700 जाणांक दिली वाशिनां। सफाई कर्मचाऱ्यांक घेतले पयले वाशीन। एकावनाव्या इफीचे उक्तावण। कोविडाच्या अरिश्टाक लागून अंदू हायब्रीड पद्दतीन इफी। केंद्रीय मंत्री जावडेकर म्हणटा कोविडाचे अरिश्ट वतले, फुडलो इफी दबाजार। मेळावले आयआयटी प्लॅन रद्द केला, ताका थळाव्यांनी दिलो येवकार। आयआयटीक दिल्ली जमीन परत थळाव्यांचे नावार करची, तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरपाची शिटकावणी। गोंयान मनयलो अस्मिताय दीस। मडगांवां लोहिया मैदानार एनजीओ एक्टिव्हिस्टांची गोंयकार एक पावल एकचाराचे कार्यावळ। सरकारी स्टाफाक हाऊसिंग रिणाचेर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। 2% हाऊसिंग रिणाची स्कीम बंद जातकीच जाल्लो बोवाळ, आता ओटीएस। आणि शेळ मेळावलीकारांनी विश्वजीत राणेचो अहंकार जिरयलो। लोकशायेकडेन मुख्यमंत्र्यान खेळचे न्ही, काँग्रेसीक मत भायर बीजेपीक मत। आपाक संदी दियात, राघव चड्डाचो उलो। शेनवारा देशाबरोबर गोंयातय कोविड लसीकरण सुरू जाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन हे वाशीन लॉन्च केले। गोंयात 23,500 वाशिनां पावल्यात। शेनवारा कोविड रुमात वावुरपी सफाई कर्मचाऱ्यान पयले वाशीन घेतले। 7 हॉस्पिटलांनी 700 जाणांक वाशिनां दिली। गुरुवार बायलो 18 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक वाशीन ना। इफ्फीक आयिल्लो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर जीएमसीत कार्यक्रमाक पावलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। दवाई भी कड़ाई भी, दवाई भी कड़ाई भी। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ इस टीकाकरण अभियान के लिए पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के वैज्ञानिकों का, रिसर्चर्स का, लैब में जुड़े हुए सब लोगों का, जिन्होंने पूरे साल एक ऋषि की तरह अपनी लैब में जीवन खपा दिया और ये वैक्सीन देश और मानवता को दी है, मैं उनको भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। सगळ्यात पयली हांव नरेंद्र मोदी हांचे अभिनंदन करता। आणि दुसरी गजाल आयच्या ह्या वॅक्सिनेशन प्रोग्रामा खातीर आमचे इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर माननीय श्री प्रकाश जावडेकर जी हांगासर हजर रावले, तांचे हांव अभिनंदन करता। गोंयांतले पयले वॅक्सिनेशन मिस्टर रंगनाथ भज्जी जो स्वीपर म्हणून काम, जो हेल्थ वर्कर म्हणून काम करता, ताच्या खातीर पयलें वॅक्सिनेशन आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजची टीम हांच्यांनी दिलें। ह्या सुवाळ्याक आमचो हेल्थ सेक्रेटरी आसा, डीन आसा, 7य कडेन कार्यक्रम सुरू जाल्लो आसा। ऑल टुगेदर 700 वॅक्सिनेशन गोंयांत आयज दिले वयतले। हे मेड इन इंडिया वॅक्सिनेशन तयार करपी बायोटेक आनी सिरम वॅक्सिनेशन कंपनी ह्या दोगांयचे सगळ्या सायंटिस्टांचे खूब खूब अभिनंदन करता। जगह जगह देश भर में वैक्सीनेशन शुरू है। उनके रिश्तेदार और बाकी सब लोग और जो मित्र है उन सबको मेरी दरख्वास्त इतनी है कि सब लोग वैक्सीनेशन देने के रूम में न जाएं। जैसे हम अभी बाहर रुके थे और वैक्सीन करके आने के बाद गुलाब का फूल दिया, वैसा एक फूल देकर उसका स्वागत करो जो वैक्सीन देगा। यही प्रोटोकॉल हमें बाहर भी उपयोग करना है। मरण जालें आनी कामूय केलें, भियान भियान काम करताले आमी कोविडाक बी, म्हणून एक
मला तर दुबाव नका म्हणून घेऊया म्हटल्यावर घेतलं Received the Covishield vaccine. Okay. And I've been sitting there for 30 minutes in the observation. Okay. I felt fine. There's no absolutely nothing. I didn't even feel that I've taken it. It's very good. I'm feeling good. And I would advise every citizen, to avail of this facility. Actually, I am thankful to the government that they gave us the opportunity of Manipal Hospital to be our first vaccination center for the COVID. Because this is an amazing experience, lifetime experience. Pakistan haja pude ani केन्ना येतले काय ना अशें आमकां experience खबर ना. But I am really thankful to the Prime Minister for initiating this fantastic full vaccination program of the full India, 130 crore people. So you can imagine it will be a very very huge program. आणि म्हाका दिसता की सगळ्यांनी हे घेवचें. आज आमच्या फर्स्ट सेशनाक एवरी सेंटर इज गिवींग 100 बेनिफिशरीज. आमी 100 लोकांक आज वॅक्सिनेशन दिवपाचें प्लॅन केला. लिस्ट इज ऑलरेडी रेडी. तातूंतले जे येतात तांकां कितें डावट आसा, कितें क्लॅरिफिकेशन आसा तें सगळें दिवपाक आमची टीम रेडी आसा. तरी आसतना थोडे कंडिशन जेन्ना पेशंटाक नाका, म्हणजे समज पेशंट आतां प्रेग्नंट आसा किंवा हें आसा जाल्यार तांकां रिफ्यूज करपाचें सुद्दां प्रोविजन आसा. फुडें प्रॉब्लम जावना म्हाका आनी सगळें स्टाफ न्ही कितें प्रॉब्लम हें जालें कोरोना जाल्यार मागीर सगळ्यांक त्रास सगळ्यात जाल्यार फुडें बरें पडटलें सगळें कांय प्रॉब्लम जाता. आनी कोविशिल्ड म्हणटा तें वॅक्सीन आज आमी करपाचें. सेकंड डोज आसा तो 13 फेब्रुवारीक म्हणजे आफ्टर 28 डेज. आनी आज आमी सगळ्यांनी आमी दोगी हांव आनी दोन सिनियर सिटीजन आसा, बाकी सगळे आमी डॉक्टर्स आसा, सगळे स्टाफ आसा, सगळ्यांनी घेतले आसा. कोणाकूच एकट्याकूय सायड इफेक्ट जावना. कसलेच बाबा कलकल्लें नाल्यार गुळां आयली नाल्यार एलर्जीक रिएक्शन आयलें तशें कांय जावना. आमचो हांगा ऑब्जर्वर आसा DHSतल्यान आयलो डॉक्टर मनीश सवणेकर, ताणें हांव पळयलां आनी इज व्हेरी हॅप्पी विथ द सेटअप आनी विथ आवर ड्रायव्ह. ड्राइव स्टार्ट केलं अख्खे इंडियान आनी इट्स अ बिग ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर ऑल प्रायम मिनिस्टर सुरू केला. आनी इट इज नायस दॅट वॅक्सिनेशन इज कम सेव अस. And vaccination was long overdue, but we have to thank the scientists who found the vaccine. Number one. Second, the health workers who have taken it to first round, and we hope to be safe. एकावन्नाव्या इफ्फीचे उक्तावण जालें. कोविडाच्या अरिश्टाक लागून अंदूचो इफ्फी हायब्रीड पद्दतीन जाता. फुडलो इफ्फी मोठ्या दबाज्यांत जातलो. कोविडाचे अरिश्ट ना जातले म्हण केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकराक विश्वास. उक्तावणाक कन्नड फिल्म सुपरस्टार सुदीप, गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आशिल्ले. फुडल्या इफ्फीक प्रायव्हेट पार्टीकय सामावून घेतले. इंडियन पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर हिंदी बंगाली फिल्म मेकर विश्वजीत चॅटर्जीक घोषीत केलो. Cinema, along with sports, I think is one fraternity which has connected each and every one, and that's the reason all of us are here. I can only say let cinema be the new corona and let it be the new pandemic. Let it all connect to the... I read once somewhere that roam the world, read all the sacred scriptures. I think cinema is one fraternity which gets you both in one seat. It takes you all around the world, gets you the knowledge, gets you closer to the culture of every fraternity across the world. Today, the world is looking the great hope towards the India as a Vishwaguru. This event is in a way looks the world of a global film industry from Goa. Our country focus this year is a neighboring country, the Bangladesh. We have the great confluence on the filmmakers and enthusiasts from across the world, thereby making the Vasudhaiva Kutumbakam, the Indian philosophy of the universal brotherhood, a reality. I'm happy to inform that, and we are conducting the event in a hybrid format. That is, and we will have the movie screening in the auditorium as well as on the online mode. भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा, और मैं अभी आपको आमंत्रण कर रहा हूं कि नवंबर में 52वां इफ्फी जब शुरू होगा 16 नवंबर को, तब आप पिछले साल जैसा पूरा खचाखच भरा हुआ और तालियों की गूंज कभी समाप्त नहीं होगी, ऐसा एक फिल्म फेस्टिवल फिर से हम देंगे।
ये भी मुझे पूरा विश्वास है। ये इफी गोवा हर बार केवल भारत सरकार और गोवा सरकार मिलके ही करती है। क्यों? फिल्म इंडस्ट्री भी आएगी या बाकी भी इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है कि कला संस्कृति का माहौल बना रहे, कला संस्कृति का अच्छा प्रदर्शन होता रहे। यानी ये मतलब नहीं है कि सरकार ही सब कुछ करे, और इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए भी मैं आमंत्रण देता हूं, और कुछ न कुछ प्राइवेट पार्टिसिपेशन आने वाले 52वें इफी के साथ हम शुरू करेंगे। ये मुझे विश्वास है ये हम करेंगे कि इस साल का इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार बहुत प्रसिद्ध एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर इन हिंदी एंड बंगाली सिनेमा श्री विश्वजीत चैटर्जी को दिया जाता है। उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। आंदोलना उपरांत सरकारान मेळावले आयआयटी प्लान रद्द केला खरो, मात थळाव्यांचे प्रश्न सुटिल्ले नात। मेळावलेची जमीन जी सरकारान आयआयटीच्या नावार केल्या ती थळाव्यांच्या नावार करची म्हण लोकांनी पत्रकार परिशद घेतली। सरकाराच्या निर्णयाक तांणी येवकार दिला, मात लेखी उतर ये मेरेन खंय ते आंदोलन चालूच दवरतले। आपाच्या राघव चड्डावन मेळावली वचून तांचे अभिनंदन केले। कडल्यान अद्रास्तव जी आयआयटी हांगासरली व्हरपाची दुसरे कडेन जो निर्णय घेतला तेजें हांव स्वागत करतां आनी मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद मानतां। दुसरी गजाल, कलेक्टरान ज्यो ऑर्डरी काडल्या, जी जमीन दिवपाक ऑर्डर काडल्या, ट्रान्सफर केल्या आयआयटीच्या नांवार, ती तेंच्यांनी फाटीं घेवची। तशेंच त्या संबंधी जो पत्र व्यवहार केला तो सगळो तेंच्यांनी फाटीं घेवचो अशें हांव मागतां। तिसरी गजाल, म्युटेशन कॅन्सल करून जी जमीन 67(1)चेर आयआयटीच्या नांवार केल्ली आसा ती आसा तशी पयलीं 67 जे पद्दतीन आसली त्या प्रमाणे करून लोकांची जी नांवां आसा ते जमनीत ती लोकांची नांवां जशाच तशी पयलींच्या हेजेर हाडची तेंच्यांनी। जें हें आंदोलन जालें त्या आंदोलनात आमच्या मेलावलीच्या लोकांचेर काही केसी घातलेली आसात, खूब लोकांचेर घातलेली आसात। निरनिळ्या प्रकारच्यो केसी आसात, निरनिळ्या भितर कलमां लायल्लीं आसात तेंच्यांनी, ती सगळीं तेंच्यांनी फाटीं घेवची। दवरतले, आंदोलन बंद करचें ना। लेखी जो पर्यंत मेळना आनी जमनीचो प्रकरण तो हातीन घेयना तो पर्यंत आंदोलन आमी मागीर घेवचें ना। तुमचो आमी भोवमान करचो ह्या खिणाचेर, हें आमचें सौभाग्य, कारण तुमी आज एक दिखा दाखोवन दिल्या पुराय सत्तरीक आनी पुराय गोंयाक। उसे होल्ड पे रख दिया है, मालूम है सबको, पता लगा ना? ये आप सबकी ताकत है, दिस इज योर पावर। कि कितना बड़ा एमएलए हो, कितना पैसे वाला एमएलए हो, कितना पावरफुल शक्तिशाली एमएलए हो, कितनी बड़ी सरकार हो, जब तक आप लोग परमिशन नहीं दोगे, जब तक आप लोग एकजुट होकर, इकट्ठा होकर, यूनाइट होकर इन बड़े बड़े नेताओं से लड़ोगे, तब तक ये आपको कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज, वो जो फोटो पुलिस ने जो आप सब पे अटैक किया, उसका फोटो, उसका वीडियो हर जगह गया। हमने देखा कि कैसे स्टेट का लोकल पुलिस अपने ही स्टेट के लोगों पे अटैक करता है। ये दिखाता है कि ये जो सरकार है इसे लोगों से कोई मतलब नहीं। सरकारी स्टाफाक हाऊसिंग रिणाचेर सरकारान वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जाहीर केला। 15 मे मेरेन जांचे HDFC वा बँक ऑफ इंडियात हाऊसिंग रीण आसा तांकां ह्या स्किमीचो लाव मेळटलो। बँकेच्या हिसबा प्रमाण एखाद्याचे जर 2.5 लाख रुपया येणे आसा आनी अकाउंट्स डिपार्टमेंटा प्रमाण जर ताजे 1 लाख रुपया जाता वा वेले 1.5 लाख रुपयांचो भार सरकार उखलतलो। सरकारी स्टाफाक 2% रिणी दिवपाची स्कीम सरकारान बंद केल्ली। बोवाळ जातकीच आतां OTS स्कीम। आता कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया।
16 जानेर गोंयचो अस्मिताय दीस. गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावचें न्हय म्हण जनमत कौला वरवीं गोंयकारांनी कौल दिलो तो हो दीस. मडगांवां लोहिया मैदानार कांय NGO एक्टिविस्टांनी एकठांय येवन अस्मिताय दीस मनयलो. गोंयकार एक पावल एकचाराचे कार्यावळ जाली. Goa Memorial 1967 वर्सान दुस्मान उबो रावलो. गोंय महाराष्ट्राक लावंक जाय म्हणून ओपिनियन पोल थारायलो. रातीचे दीस करून दोतोर जाक सिकेरा आख्या गोंयांक भोंवतालो. 34 वर्सार मोतां वयर 2 पानांनी मजराचो देंवचार धांवडायलो. कोंकणी भास जर आमी तिगोवन दवरली तरच आमचें गोंयकारपण आमगेलें उरतलें. ना जाल्यार गोंयकारपण आमचें सोंपतलें. आनी हे जे पळय ओपिनियन पोल डे जो पळय आसा तो ओपिनियन पोल डे कोणे तरी आतां म्हणलें की सरकारी पावंड्यार जावपाक जाय म्हणून. सरकार जें पळय आसा आमचें आयचें सरकार जें पळय आसा काम बरें करता हेचो प्रश्नच ना. हांव तांचेर टिका करना. पूण गोंयकारपण म्हणून जें पळय आसा त्या काळजांतल्यान जें पळय आसा तें तांच्या काळजांतल्यान येवपाक जाय ह्या सरकाराच्या. आम्ही आश्वस्त करतात जोपर्यंत आम्ही गोंयकार आसात तोपर्यंत ओपिनियन पोलाच्या दिसा खंयच कमी पडोंक दिवचे ना. दितले आम्ही हेज्यानी व्हड सर तुमच्या आशिर्वादान आनी तुमच्या मार्गदर्शना सकल होच ओपिनियन पोल फुडल्या वर्साक मोठ्या दबाज्यान मनोवपाचो आमचो यत्न आसतलो. ट्रॅव्हलिंग करताना घरान काम करताना जो आमचो जेटी वाठार आहा बोगदा वाठार आहा कितें ती सगळी जी एरिया आहा न्हू तुमी केन्नाय पळोवंक शकता. येवन पळया म्हाज्या हिसपान जाल्यार सगळ्यांच्या घरान कोळसो, जेवणान कोळसो, उदकान कोळसो, सगळे कडेन टोटल कोळसो कोळसो कोळसो. हे आमचे गिफ्ट आमच्या सरकारान दिला आमकां. आनी आमी जेन्ना एजिटेशन करता तेन्ना आमी टेररिस्ट आमचेर तुमी सेक्शनां लायता. कितें रे कोणा कडेन वचपाचें आमी? आमचे गोंयचे वेड, न्हंयो, रानां, वायल्ड लायफ सेंच्युरी, युनेस्को सायट हे सगळे काबार करपाचे प्लॅन ह्या गोंयच्या सरकारान केला. आनी फकत ह्या 3 मनशां खातीर तुमी खबर आसा कोण ते. कित्याक आमचें लेजिस्लेशन फेल जाला. आमचें लेजिस्लेशन चुकलां आनी आमचें लेजिस्लेशन फेल जालां देखून आमच्या असल्या पिश्यांक एज्युटेशन करचें पडलां. शेळ मेळावले आनी सत्तरीकारांनी मेळून विश्वजीत राणेचो अहंकार जिरयलो म्हण आपाचो राष्ट्रीय फुडारी राघव चड्डा मिडिया मुखार उलयलो. मुख्यमंत्र्यान लोकशाही कडेन खेळचें न्हय म्हण आपाची शिटकावणी. गोंयभर जमनीचे वाद आसात. लोकांचे हक्क दिवपाचें काम आपाचे सरकार करतले. काँग्रेसीत अर्थ उरिल्लो ना. काँग्रेसीक मत घाल्यार ते उपरांत बीजेपीकूच मेळटा. लोकांनी आपाक संदी दिवची म्हण चड्डाचें आवाहन. विश्वजीत राणे जो बहुत एरोगेंटली साफ तौर पे कहते थे दैट आई डोंट केयर, नोबडी कैन स्टॉप मी, आई विल गेट दिस लैंड, मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाऊंगा, आई डोंट केयर अबाउट द पीपल ऑफ मिलावली, आई वोंट स्पीक टू देम, मैं बिना पूछे कर लूंगा हु आर दे, मैं यूनिलैटरली फैसला ले रहा हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा. उनकी एरोगेंस चूर चूर हो गई. लोगों ने विश्वजीत राणे की, प्रमोद सावंत की एरोगेंस को चूर चूर कर दिया. आई सैल्यूट द पीपल. मैं कहना चाहता हूं प्रमोद सावंत जी, कान खोल के सुन लीजिए, ये लोकतंत्र आपकी पपौती नहीं है. दिस इज नॉट योर पर्सनल वेल्थ एंड प्रॉपर्टी. लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पार्टी इस लैंड के इशू को सॉल्व कर सकती है, लोगों को लैंड राइट्स दे सकती है, लोगों को जमीन का अधिकार दे सकती है, तो वो पार्टी है आम आदमी पार्टी. एक फुल मेजॉरिटी की स्टेबल गवर्नमेंट गोवा में बनाएगी, एक गोवन को चीफ मिनिस्टर बनाएगी, और ये अश्योरेंस हम देते हैं नॉट इवन अ सिंगल एमएलए ऑफ आम आदमी पार्टी विल जंप शिप. जैसा इन लोगों के बीजेपी कांग्रेस में मर्जर एक्विजिशन चलता रहता है, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, ऐसा आम आदमी पार्टी में नहीं होगा. हम आपको अंडरटेकिंग देते हैं गोवा के लोगों को कि आम आदमी पार्टी का कोई भी एमएलए अपनी पार्टी नहीं बदलेगा. फ्रेंड, कि कांग्रेस हैज कंसीडेड डिफीट. कांग्रेस के पास ना लोग हैं, ना नेता हैं, ना वोटर्स बचे हैं. वोटिंग फॉर कांग्रेस विल मीन वेस्टिंग योर वोट. डू नॉट वोट फॉर कांग्रेस. It is a straight fight between BJP and Aam Aadmi Party, in which Aam Aadmi Party will form the next government. It is my belief, it is my understanding, it is my conviction, friends.
पणजेच्या पार्क प्राइम हॉटेलात खासा फूड फेस्टिवल दवरला. हे फूड फेस्टिवल 15 जानेर ते 24 जानेर मेरेन सेगीत चलतले. फेस्टिवलाक गेस्टांच्या मुखार लायव्ह डिश तयार करून प्रोफेशनल पद्धतीन सर्व करतले म्हण पार्क प्राइमाचो जनरल मॅनेजर उमेश बेहरान म्हायती दिली. लंच आणि डिनर टायमात गेस्टाक हॉटेलाच्या ट्युलिप आणि मेरीगोल्ड रेस्टॉरंटात या फेस्टिवलाचो लायव्ह आस्वाद घेवंक मेळटलो. ये फूड फेस्टिवल जो हमने रखा है, हर साल हम लोग इसी टाइम ईफी के टाइम में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट होने से पहले हम लोग रखते हैं और इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा इसको डिफरेंटली अलग से कुछ रखा है. इसमें तंदूर एंड बारबेक्यू फूड फेस्टिवल है. ये फूड फेस्टिवल लाइव रहेगा. गेस्ट के सामने गेस्ट की ऑर्डर जो भी रहेंगे वो प्रिपरेशन किया जाएगा और उनको प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल वे में उनको सर्व किया जाएगा. फेस्टिवल 15 तारीख स्टार्ट है और ये कंटिन्यू 24 जनवरी तक कंटिन्यू चलेगा. इसमें हमने 2 टाइम में, एक लंच टाइम एक डिनर टाइम, 2 टाइम में इस फेस्टिवल का फूड जो सर्व किया जाएगा. लंच टाइम में 12:30 to 3:30 ये सर्व किया जाएगा ट्यूलिप रेस्टोरेंट में, जो हमारा ट्यूलिप मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है फर्स्ट फ्लोर में, वहाँ सर्व किया जाएगा. इवनिंग में डिनर टाइम में लाइव सर्व किया जाएगा मेरीगोल्ड रूफटॉप रेस्टोरेंट. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबराक फॉलो करात. प्रुडंट वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप. 4 चौघात मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.